डिसिजन सांगा सर कितें जालें ती टास्क फोर्साची मिटींग जाली आज एक्सपर्ट कमिटीच्या मिटिंगेच्या उपरांत तांचे ज्यो सजेशन्स आशिल्ले डिपेंडींग अपॉन द पॉझिटिव्हिटी रेट फाटल्या 3-4 वीक तेंच्यांनी पॉझिटिव्हिटी रेट कंपेर करताले विच इज बिलो 2% उरता ते सगळें रिवायव केल्या उपरांत गोंय राज्यांतल्यो इकॉनॉमिकल एक्टिविटी स्टार्ट करपा खातीर म्हणजे टुरिजम एक्टिविटी स्टार्ट करपा खातीर कॅसिनोज जे आसा विथ द 50% ऑफ द कॅपेसिटी आता त्या सोमारच्या सुरू जातले विथ द स्ट्रिक्ट SOP आम्ही म्हटलं की एक तर 100% वॅक्सिनेटेड किंवा त्याचबरोबर RT-PCR कंपल्सरी करून कॅसिनोज विथ 50% जातले ताज्या उपरांत स्पास आणि मसाज पार्लर हे बी 50% कॅपेसिटीचे सुरू जातले रिवर क्रुजीस सुरू जातले फक्त EDMs जे आसा पळय न्ही ते म्युजीक एंड हे शोज जे आसा हे अलाव करूंक ना ओके त्याचबरोबर बाकीचे सगळे एकंदर विशय जे आसा हे एक्टिविटीच्या बाबतीत सगळे डिस्कशन्स जाले आणि तातूंतल्यान बाकीच्यो स्कूल्स आणि हे जे आसा तेंच्यांनी परत एकदा एक्सपर्ट कमिटी तेंच्यांनी ताका सांगला एक्सपर्ट कमिटीन एकदा सखोल डिस्कशन्स करून तेंच्यांनी निर्णय घेवचो आणि मागीर टास्क फोर्सा कडेन धाडचो सो वॉट अबाउट क्लब नायट क्लब बीन तांचे कशें कितें ना स्टार्ट आमी अलाव करपा ना नायट क्लब ना फकत स्पा आणि मसाज पार्लर आणि ते रायट ओके सर असेंब्ली सेशन हा कितें 2 दिसां खातीर 18 आणि 19 तारखेर 2 दिसाचे असेंब्ली सेशन म्हाका दिसता 2 दिसाचे असेंब्ली सेशन्स आसा रे. असेंब्ली सेशनात वेगवेगळे विशय जे आसा ते discuss भूमिपुत्र बिलाचेर कितें तेन्ना ताजेर सांगला न्ही अजून म्हणजे लोकांचे रिव्ह्यू आणि हे ते हय. डिसिजन फिनिश तांकां मरे विशय आसा तो वयर